सी होमवर्क हांवें आमच्या ब्रँड हो होमवर्क कित्याक केलो कित्याक दीस ब्रँड हो म्हणल्यार द होम मेकर्स म्हणटा ती घराची बायल. सो जी घरांतल्यान ती रांदून भायर हाडूंक शकता, लायक मसालो ती घरांत नॉर्मली यूज करतात. पण आतां म्हाका जर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंक जाय आशिल्लो वीच इज द बेस्ट वे. तांचेच जी ती बरी आसात, जी तांकां टॅलंट, जी नॅचरली स्किलफूल ते जे वेव्हारान आसात, वेव्हार म्हणजे तेंची किचन इज द मेन तांचो जागो देवारो कसो. सो तातूंतल्यान जे ती करतात तेंच जर तांकां जर सस्टेन करता, लायक फायनान्शियली सस्टेनेबल जर करूंक शकता जाल्यार हांवें तोच स्टेप केलो. तांचो टॅलंट जो तांची स्कील आनी तांकां ताजे पसूनच कशें लायक फायनान्शियली फर्म जावपाक हांवें तांकां हेल्प केल्ली आसा. सो हांवें खूब रिसर्च केलो तेजेर. लायक आमचे जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तातूंत तरेतरेची इज अ कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड आय डोंट बिलीव इन एनी कास्ट क्रीड कम्युनिटीज. फॉर मी एक बायल म्हणजे बायल, जे म्हजें जेंडर, हांव जर म्हजे खातीर कितें बरें करूंक शकता जाल्यार म्हजे त्याय बायलांक बरेंच करूंक जाय हो म्हजो एक हेतू आशिल्लो. सो हांवें तांकां तुमचें जे तुमी जर जी सामकी इजिली जें करूंक शकतात तीच तुमची स्कील घेवन तेंच तुमचो फायनान्शियल बॅकबोन करात आनी फुडें सरात. हातून तांकां खूब आदार केल्लो आसा. म्हाका 10 वर्सां मी स्लोली करीत आसात आनी असो एक हे घेतलो की आमचे हॉटेल्स घेतात चंय ट्राय करीत आसात विदावट एनी बीग लायमलायट, स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस म्हणटात तशी. आज मेरेन आमी सॅमी फायनलाक पाविल्ली आसा. सो टुडे म्हाका अशें दिसलें की जे गोंयचे आमचे पयलींची जी पद्दत आशिल्ली की घरान लोकांक आपोवन जेवण करून मागीर तो ते घराचो एक मसालो जातालो आनी तांचो जो ट्रेडिशनल जाता. सो तीच पद्दत हांवें ट्राय केली हो कन्सेप्ट हांगा हाडपाक की आमचो हो मसालो पयलीं तुमी खावन पळयात, आमीच जशें रांदला तशें तुमी खावन पळयात आनी एकॉर्डिंगली तुमी मागीर डिसायड करात आमचो घेवप बाजारान हाडप ऑर ना. ताजे खातीर म्हाका लोकांचो सपोर्ट जाय कित्याक फायनल जे घेवपी आसा ते लोक घेवपी आसा. सो तांचो जर आदार मेळटा आय कॅन गो अहेड.